वेंचणूक आयोगाचो सल्लो आयकुपाक मोडले तिरवाळच्या आदिवाशांचो न्हयकार. नोटाचो बटन दामचे परस वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालप चड परिणामकारक. पांजरखणीच्या आशीर रस्त्याचेर मरणाची माळ चालू. ट्रक आनी गाडयेच्या अपघातान आख्खी फामिली आगताक खलास. धरून एक 6 म्हयन्याचे भुरगे. काँग्रेसीन केलो गोंयचो जाहीरनामो जाहीर. मिना खणीची पावणी आनी खाशेलो दर्जो दिवपाचे आश्वासन. भाजपा म्हणटा काँग्रेसीचो जाहीरनामो राष्ट्रविरोधी. सगळ्या तरांच्या अपंगुळांक मतदान केंद्राचेर हाडटले. वेंचणूक आयोगाचो निर्धार. तयार केली पुराय येवजण. योकार हांव सुवर्णा खेडेकार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे खबरापत्र. पळोवया खबरो विस्तारान. वोटिंग मशीनाचेर नोटाचो बटन दामचे परस सगळ्यांनी मेळून एकवटान वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालप चड परिणामकारक करतले अशी भूमिका काणकोणच्या मोर्ले तिरवाळच्या लोकांनी घेतल्या. तेन्ना 23 एप्रिलाचे वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचेर ते ठाम आसात. नोटाचो बटन दामात हो वेंचणूक आयोगाचो सल्लो तांकां मान्य ना. खोतीगांव अभयारण्यातल्या ह्या गावातलो रस्तो अजून जायना म्हणून मार्ले तिरवाळच्या आदिवासी लोकांनी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचें थारायला. ही खबर गोवा 365 फोडिल्ली. तेन्ना वेंचणूक आयोगाचे अधिकारी पणजेच्यान काणकोणा वचून रान माड्डीत मारल्या गेल्ले. पूण बहिष्कारा परस नोटाचो बटन दामपाची तांची मागणी लोकांक मान्य ना. पळयात तांचे ताचे फाटले रजाव. आमी तेमकां सांगलें कितें आमकां तेमी सांगलें नोटा कर म्हण. आमी तांकां सांगलें की नोटा आमी करना, आमी इलेक्शनाचे बहिष्कार घालता. कित्याक आमच्या रस्त्यान तेमकां विचारलें आमी हो रस्तो येयलो तो चोयलो काय म्हण. खरोखर त्रास जाता म्हण तेमी सांगून गेले. आनी आतां आमी हेजेर आमी ही बंदी आसतलीच. आमी वोट करपाना. तुम्ही नोटा सुद्दां कित्याक करचे ना अशें म्हणलें? नोटा म्हणल्यार जेन्ना नोटा करता म्हणल्यार जाणटे वचोन एक वोट करूं शकता. ताका ते नोटा म्हणल्यार खंयचें बटन कळपाना म्हणून आमी तेजेर बंदी हाडला. पण आमी कितें केलां आतां हो गांव सगल्यांक दिसूं आसूं म्हणून सरकारा पर्यंत पावूं म्हण आमी अशें केलां आतां. कमिशनरान हांगा येवन स्पेशली नोटा करा म्हण सांगलें किंवा तुमकां रेडी जावपा खातीर आनी कितें कितें सांगलें तुमकां? एक सॉंग्स म्हणून लायिल्लें पण तें आमी म्हणना. बहिष्काराची खबर येतकीर काणकोणाचो काँग्रेसीचो आमदार इजिदोर फर्नांडीस आनी आपाचो दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवार एल्विस गोमसे मारले गेल्ले. मतां मारात म्हणून सांगपाक. आतां गोवा सुरक्षा मंचान पणजे पासून तोच उलो परत मारला. वेंचणुके उपरांत आंदोलन करया म्हणूनय सांगला. वांगडाच बहिष्काराची भास उलोवपी 70ांतल्या अणसोलेच्या गांवकारांक आनी सांगेवयल्या साळजिणींतल्या लोकांकय. पत्रकारांनी धाडस करून तांचे तरुण हे विशय जे आसा ते चव्हाट्याचेर मांडले. ताणें अशें दिलां की बहिष्कार घालतले म्हणून आमी ह्यो केल्यो ना जाल्यार. आतां निवडणुकी पर्यंत खंय करतले हे सगळे तांच्यो मागण्यो मान्य. गोवा सुरक्षा मंच जबाबदारी घेता की ही निवडणुका जाल्या नंतर लगेच हे गांव जे दुर्लक्षीत रावल्ले आसा त्या ठिकाणी गरज पडल्या आंदोलन निदर्शनां त्या सरकारच्या एजन्सी कडेन हे प्रश्न जे आसा हे उचलून धरप. ह्या संदर्भात पूर्णपणे गोवा सुरक्षा मंच ह्या जनतेच्या फाटल्यान रावतलो. पण कृपा करून ताणें मतदानाचेर बहिष्कार घालचे न्ही. कित्याक 5 वर्सांनी एकदा अधिकार मेळटा. काणकोण तालुक्यातल्या माल्ली या भुताचे सुमार 250 मतदार आसात आणि या 250 मतदारांनी एक संघ जावन येता त्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक बहिष्कार घालपाचो ठरयलो आणि ही बोवाळ पुराय काणकोणच्या बरोबरच पुराय गोंयभर पसरली. देखूनच ह्या लोकांची समजूत काडपा खातीर काणकोणचे आमदार, कलेक्टर आणि त्याच बरोबर इलेक्शन कमिशनर ह्या गांवांत पावले. पूण लोकांनी आपल्यो जो पर्यंत सुविधा ना तो पर्यंत वोटिंग करचे ना असो ठाम निर्णय दाखयलो. मडगांव काणकोण महामार्गाचेर कुंकळे लागीं पांजरखणीन जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान शेनवारा सकाळी एका कुटुंबातल्या 4 जाणांक आगताक मरण आयलें. धरून 6 म्हयन्याचें एक ल्हान भुरगें. ताचो बापूय गंभीर स्थितीन बांबोळे हॉस्पिटलांत आसा. अशीर आशिल्ल्या ह्या रस्त्यान ह्या अपघातांतल्यान आनीक बळी घेतल्यात. पूण इतली अपघाती मरणां जावन लेगीत अजून मेरेन हो रस्तो रुंद करपाचे कोणूच मनार घेना म्हूण थळावे लोक चाळवल्यात. वेंचणूक जातकीर रस्तो आडोवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. पाजरखणी पेट्रोल पंप काडून आशिल्ली देवती काडटकीर आशिल्ल्या अशीर रस्त्यार हो भिरांकूळ अपघात शेनवारा सकाळी 7 वरांचेर जालो. कारवारच्यान मडगांवा वचपी एका ट्रकान मुखार पळयनासतना एक गाडयेक ओव्हरटेक केलो आनी मडगांव वटेन येवपी मारुती स्विफ्ट गाडयेक धपको दिलो. दोनूय गाडयो रस्त्याच्या दोनूय वटांनी शेवटून पडल्यो. कारवारचे हे कुटुंब वास्को रावताले. घोव भायर आसतालो. शेनवारा तो दाबोळी विमानतळार पावतकीर ती कारवारा घरा वताली.
सध्या घोव गंभीर स्थितीत हॉस्पिटलात आसा. 52 वर्सांचो कासिम सय्यद, 21 वर्सांचो सद्दाम कालिगा आणि 29 वर्सांची सबीना बेग ही आगताक थंयच सोंपली. तांची 6 म्हयन्यांची चली आर्या बांबोळे व्हरासर गेली. पुलिसांनी ट्रकाचो ड्रायव्हर दांडेलीचो 24 वर्सांचो मंजुनाथ अलैगाक अटक केल्या. आमचो रिपोर्टर थंय वरभरान पावलो तेन्ना पासून पुलीस थंय पावंक नाशिल्ले. सकाळी येवन तांणी जखमीक हालयल्ले तितलेच, पूण उपरांत ह्या अशीर रस्त्यार सगळ्यो गाडयो हो भिरांकूळ अपघात पळोवपाक रावतल्यो. तरी येरादारीची गच्ची मुडी जाग्यार घालपाक एकूय पुलीस नाशिल्लो. आता तर अनमोड घाट बंद केल्ल्याक ह्या महामार्गाचेर येरादारी सुमारा भायर वाडल्या. ह्या सगळ्याच घालपणाक लागून कुंकळेचो लोक सामको चळवला. पळयात ते कितें म्हणटात ते. सकाळी 7 वरांचे सुमार हिंगा एक्सिडेंट जालो. हो ट्रक वयल्यान वचपाचो आनी ती गाडी कारवार वचपाची. ती गाडी कारवारची डॅम आसा थिंगाची ती जाता फॅमिली आसलोली. ती तेणें म्हण ताका तो येता जाणा ती येता जाणा तेणें तिका गाडी ओवरटेक केली आनी ऑन द स्पॉट मेले. ठीक जावन सद्या ऑन द स्पॉट मेले आनी सिरियस आहे हॉस्पिटलान. म्हणजे सांगून जाणा तो मरत ते मिडिया सांगिल्लें 365 की हो रस्तो रूल करूया म्हणून. पण फाटी मिडियानी हाडले आनी दाखयलें की कितें जातलें तें आसा तें इक जावन मेले आनी तीग जावन बंद जावन मेल जाय हेच्या मुखार कितें चल्ला जाल्यार आमी म्हणटाय कितें हे एलिसा लागून आमी गपचूप आहाय. जरी तर एलिसा ना जाल्ले हांवें रस्त्यार बंद करताले. हे आतां एक्सिडेंट जाता ते आतां हेजी कोण चवकशी करता जाल्यार आमी मागताय हे आज कंपोजिशन पडे आहा ते PWD फारीक करचें. अरे सोल्युशनचो कितें जालें तें जाल्यार हे आतां मुखार कोण आतां कोण येता कोण येना जाल्यार आमी आपूण कितू पाट दाखयता दाखयलें पुराय अनमोल बंद जालो आसा. त्या खातीर ट्राफीक सगळें ह्यो दाखयता. हो एक्सिडेंट जालो पुलीस येयले आनी मेल म्हणून गेले. आयज ते पुलीस हाजीर आसपाक जाय. हेचें कितें जालें आतां ट्राफीकचो कितें जाम जालें पुलीस ना कोण ना हेचो एलिसा लागून सगळो गोडगोड जाला. कारवारची गाडी वयताली हिंगच्यान आनी व्हडली गाडी जी पिकअप आहा ती कारवारच्यान येताली. सो ह्या रस्त्यार पांजरगणी रस्त्यार आतां वाडत आसा हें एक्सिडंट. ते जेन्ना अणमोड बंद जाला हे साम बिजी रोड जावन जाला. PWDन जेन्ना अणमोडचो घाट बंद केलो पळय तेन्ना हिंग कितें तरी वाडोवपाक जाय आशिल्लो रस्तो. हो आतां पांजरगणीच्यान कुंकळे पसून रस्तो इतलो बारीक आहा. हिंग आतां वाडोवपाक सोय आहा तरी पूण हिंग हें करनाय. कितले जाण मेले? पाजरखणीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विराम. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आता मारुया वेंचणूक मळार एक नदर. पळोवया तुजें मत कोणाक. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवार फ्रांसीस सार्दिनाचेर टिका केली. शेनवारा काणकोणा घेतिल्ल्या भाजपाच्या जाहीर सभेत तो उलयतालो. ह्या वेळार काणकोणचो आदलो आमदार रमेश तवडकार आनी हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. खरें म्हणजे रिटायरमेंट एज जाल्या रिटायर्ड जावपाक जाय आशिल्लो जेका तेंच्यांनी फाटलेच फावटी जेका रिजेक्ट केल्लो. त्याच पक्षान ज्या मनशाक फाटले फावटी तिकेट दिवंक नासलो त्याच मनशाक तेंच्यांनी परत एकदा हांगासर उबो केला. जर नरेंद्र सावयकाराक जर तुमी पळयत कोण नरेंद्र म्हणटलो कोण दोतोर म्हणटलो कोण एडवोकेट म्हणटलो कोण सावयकार म्हणटलो कोण भाई म्हणटलो. जेन्ना जेन्ना आपयता म्हाका दिसता तेन्ना तेन्ना तो काणकोणान आयला आसतलो. उत्तर गोंयच्यान लोकसभे खातीर अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्ल्या ऐश्वर्या साळगांवकारान प्रचाराक नेटान सुरवात केल्या. लोकांकडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा अशें तिचें म्हणणें. लोकांच्या मदीं हांव गेलां तांच्या मदीं वयता तेंच्यांनी उत्साह दाखयल्लो आसा की एक महिला जी रावल्ली आसा हेणें आमकां खूब डॅरिंग दाखयल्लें आसा. त्या कारणाक लागून म्हाका दिसता खंय तरी लोक चिंततलो कित्याक लोकांक हें नाका तें नाका म्हणटात. खंय तरी अशे आवाज येता आयकपाक की नॉर्थाचो सावथाक कित्याक सावथाचो नॉर्थाक कित्याक अशें म्हणटा. आमचो जर नॉर्थाचो थंय जर गेल्लो सावथाक जाल्यार आमकां ते घेतले आसले. म्हजेर जी एक केस आसा क्रिमिनल केस नंबर 112/S/2018 इन E-Court इन द कोर्ट ऑफ द ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट क्लास एट E-Court म्हापसा ह्या हितून चालू आसा. अजून ताजी कांयच हे जावंक ना केसीचें कांयच हे जावंक ना. बट त्या केसीन म्हजेर सेक्शनां 143 देन 147 341 332 323 रेड विथ 149 IPC एक्टा प्रमाणे आसा चालू. भाजपाड चलिल्ल्या अपप्रचारा वयल्यान पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन काँग्रेसीचेर फोग काडलो. जेन्ना निवडणुको येता इलेक्शनां जवळ येता तेन्ना
जे विरोधक असतात ते थोडे खेपे आपलो प्रचार आहा तो खोटो प्रचार स्टार्ट करतात, वेगळे वस्तू सांगपाक तेंचे सुरू करता आणि विच इज फार अवे फ्रॉम एक्चुअल फॅक्ट्स आणि लोकांक दिशाभूल करपाक, लोकांक ची मनां कुसोवपाक आणि मागीर ते वोट जे BJP पडपाचे आहा ते आपल्या वदान करपाक. ते ओपोजिशनान आसा, ताकद तरी कोणा आसा आणि हे एक ताकद केंद्र सरकाराची तशी गोंयच्या सरकाराची बरोबर मेळोनूच हो प्रश्न मायनिंगाचो सुटावो करपाक. कोळशाची हाताळणी बंद करपाची असली जाल्यार ते केन्नाच करता आशिल्ले, पूण तांकां ही हाताळणी बंद जाल्ली नाका असो आरोप आपाचो निमंत्रक एल्विस गोमसान भाजपाचेर केला. पळयात. करपाची इच्छा जर असली जाल्यार केन्नाच करतले आसले. केंद्रान तेंचे सरकार, राज्यान तेंचे सरकार, आनी आतां आनी केन्ना करपाचें उरलां. ताणें करूंक ना, हें तरी एक्सेप्ट पयलीं करूंक जाय आसलें. फुडें करतले दॅट डजंट कॅरी एनी सेन्स, कित्याक आज तेंचे सरकार आसा दोनी कडेन. आतां हें आनी कोणें म्हटलें जाल्यार आमच्या सरकारान म्हटल्यार एक ताका मिनींग आसतलो. तर आमी म्हणटा ताणें कांय हाजेर धोरण घेवंक ना. दे आर प्रो कोल, हें सगळ्यांक खबर आसा म्हणून लोक एज्युटेशन करता. आज कितलीं वर्सां जालीं. आमचे सारके जर मनीस येयले उपरांत हे 100% जी लोकांक गॅरंटी दिल्या ती आमी करून दाखयता. जाहीरनाम्याच्या माध्यमांतल्यान काँग्रेस देशाक कमकुवत करपाचो यत्न करता असो आरोप भाजपान शेनवारा केलो. मात काँग्रेसीन गोंयकारांची खासा दर्जाची मागणी तशेंच मिना खाणीची पावणी करपाचो पर्याय जाहीर केला. 2014ची वेंचणूक तांणी नरेंद्र मोदीच्या नांवान लढयल्ली, पूण 2019ची वेंचणूक मोदी सरकारान केल्ल्या उदरगतीचेर लढयतले अशें भाजपाचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना म्हणटा. भाजपा देशाक आनीक घटमूट करपाक सोदता जाल्यार काँग्रेस देशाची वाट लावपाक सोदता. हे दोनूय राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्या वयल्यान दिसून येता अशें ताचें म्हणणें. ये जो जनरल इलेक्शन है 2019 का, 14 और 19 के इलेक्शन में एक डिफरेंस है. 14 का इलेक्शन हमने मोदी जी के नाम पे लड़ा था. ये इलेक्शन हम मोदी जी के नाम और उनके काम पे लड़ रहे हैं. अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो की दो बातें देखेंगे, एक बात जो कि IPC का सेक्शन है जिसमें देशद्रोह राजद्रोह करने वाले लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, और एक चेक रहता है कि अगर किसी ने देशद्रोह राजद्रोह की बात की तो उनके ऊपर पीनल एक्शन होगा. उसको डिल्यूट करने की बात जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कही गई है. इन बॉर्डर स्टेट्स पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पूरे अपने मन से काम कर रही हैं, पूरे हौसले से काम कर रही हैं, तो उनको असफा की प्रोटेक्शन है. उसको डिल्यूट करने की भी जो बात कही है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्मेल आता है कि राष्ट्र को कमज़ोर करने के लिए जो ये मैनिफेस्टो है ये कांग्रेस ने पेश किया है. दो सरकारों का मैं एक लाइन में अगर डिफरेंस आपको बताना चाहूँ तो ये है, आप जब मीडिया के लोग हमें टीवी ऑन करते थे, अखबार पढ़ते थे, तो डेली कोई ना कोई स्कैम हमें देखने को मिलता था. NDA गवर्नमेंट में जब से नरेंद्र भाई मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से हम टीवी देखते हैं, अखबार खोलते हैं, तो डेली कोई नई स्कीम मिलती है. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्कैम और स्कीम में. जिस ढंग से पोलिंग का ट्रेंड है, जनता में एक मन में कमिटमेंट है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएंगे और नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री वो देखना चाहते हैं. केंद्र आणि गोय सरकार मिळून खण प्रश्न सोडयतले अशें खन्नान सांगले. पळयात खन्ना गोयच्या खण प्रश्नाविशीं कितें म्हणटा ते. मैं आपके द्वारा जनता को और उन लोगों को जो इसमें लगे हुए हैं विश्वास दिलाता हूँ, जो मैक्सिमम विद इन लॉ उनके हक में होगा, राज्य और केंद्र सरकार उस पर पूरा करेगी. केंद्रात काँग्रेसीचे सरकार आयल्यार गोंयकारांच्या खासा दर्जाच्या मागणेचेर विचार करतले अशें काँग्रेसीचो राज्यसभा खासदार राजीव गौडा म्हणटा. We have to make sure that land is protected, that the people of the state get to ensure that the land remains with them. So let's take this up. We'll discuss this and examine this issue. We are not ruling out any such status in the course of time. पावणी हो गोयचो खण प्रश्न सुटावो करपा खातीरचो योग्य पर्याय आसा की ना हाचेर काँग्रेस विचार करतली अशें गौडा म्हणटा. Now the Supreme Court, if you go back to the issue of coal allocation during the UPA years, came in and said you should auction, right?
So this is something that has come in from the Supreme Court. Now, is that a successful method? Is that the appropriate method, for example, for other kinds of resources like spectrum? Is it going to result in viable enterprises? All these questions need to be answered. दहशतवादी हल्ल्यात दुबावित आशिल्ल्या साध्वी प्रज्ञा ठाकूर सारकेल्याक उमेदवारी दिवपाच्या भाजपाच्या यत्नाचेर काँग्रेसीन टिका केली. The BJP has no other candidates. They have to go after a terror accused. This is Pragya Thakur was first arrested by the Shivraj Singh Chauhan BJP government on charges of murdering an RSS worker called Sunil Joshi. So here is a person charged with these, with crimes of this nature, has not been acquitted or exonerated, and the Prime Minister goes out and defends the choice of such a character. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि विराज कामत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडे आनी मडकय मतदारसंघात बांदिल्ली संरक्षण वणत गायब जाल्या अशें मोगोचो आदलो आमदार लवू मामलेदार म्हणटा. हे विशीं पुलीस कागाळ करतलो अशें ताणें सांगलें. संरक्षण वणत बांदल्या हे फकत कागदारूच दिसता, प्रत्यक्षान पळोवपाक गेल्यार त्यो गायब आसात. संरक्षण वणटी बांदपाच्यो आशिल्ल्यो पूण प्रत्यक्षान त्यो दिसून येनात. भाजपा आनी काँग्रेसीच्या राजवटीन सुदीन ढवळीकारा कडेनूच भौशीक बांदकाम खातें आशिल्लें. मोगोंतल्यान काडून उडयल्या उपरांत लवून ढवळीकार भावाड दंड तुपटल्यात. नागझर फोंड्या मतदारसंघात नागझर म्हणून एक गांव आसा, वाडो आसा, थंय 70 लाखांची रिटेनिंग वॉल बांदल्या. बिलां पास जाल्या, सगळें पास जाल्या, पूण थंय वचत जाल्यार रिटेनिंग वॉल ना. अश्योच मडकय मतदारसंघान कितल्योश्योच रिटेनिंग वॉल बांदल्या म्हणून आसा, पण एक्झिस्टन्स थंय ना. एक कंबायन सगळ्यो रिटेनिंग वॉल चोरयेक गेल्यो अशी म्हणून कंप्लेन दिवपाची. कारण ते म्हणटाले कितें रिटेनिंग वॉल बांदली मोडली कितें म्हणटाले. बेस्ट पैकी चोरयेक गेल्यो. चडशे PWD आनी RTO ही दोनूच खातीं जाय पडटा. ही मेळ्ळी की ते सगळो प्रेम भाजपा बरोबर. द मोमेंट PWD आनी ट्रान्सपोर्ट काडले त्या बरोबर ते सगळे काँग्रेसच्या प्रेमान पडले. फक्त कितें तें परत हासील करपाक. शिरोडेच्या लोकांक खूब फटोवपाचें चल्लां. शिरोड्या सपोर्ट काँग्रेसीक ना, काँग्रेसी कडल्यान आपूण घेता असो दिसता सपोर्ट, अजून कांय कळना. पूण वेरेज लोकसभा नॉर्थ आनी सावथ काँग्रेसीक सपोर्ट करता, म्हापसा काँग्रेसीक सपोर्ट करता, मांद्र्या इंडिपेंडंट मनशाक सपोर्ट करता. हेजो अर्थ कितें? एक तर काँग्रेस स्वता महादेव नायकाक शिरोड्या आनी बाबी बक्कराक मांद्रें सोंपयता. तेंचे जर इंटरनल सेटिंग जावन ते अशें वागले जाल्यार. मतां मेळोवपा खातीर ढवळीकार भाव शिरोडेच्या मतदारांक धमकायता असो आरोप लवून केला. मांद्रे आनी शिरोड्या मोगोच्या तेक्यार वेंचणूक लडोवन काँग्रेस आपल्याच पांयार कुराड मारून घेता अशेंय ताचें म्हणणें. भाजपान मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्ल्यान सुदीन सत्ते खातीरच काँग्रेसीच्या मोगान पडला अशेंय ताणें सांगलें. की हांव जेन्ना शिरोडा भोंवलो तेन्ना थंयचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आसा किंवा कोणाच्यो गाडयो PWD लागल्या अशा लोकांक धमकावपाचो प्रयत्न सुरू जाल्लो आसा. तुमच्यो गाडयो काडटले, तुमकां कामा वयल्यान काडटले अशें म्हणून धमकावपाचो जो प्रयत्न सुरू जाला, धमकावण्यो चालू आसा. हांव शिरोडच्या लोकांक सगळ्यांक अपील करता की असल्या धमकेक तुमी बळी पडूं नाका. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. अपंगूळ मतदारांक सगळ्यो सुविधा दिवपाचेर वेंचणूक आयोगान लक्ष दिलां. अपंगूळ मतदारांक मतदान बुथा मेरेन येवन मतदान करपाक तांकां जाय ती मजत करतले अशें दक्षिण गोंयचो निर्वाचन अधिकारी अजीत रॉयन सांगलें. लोकसभा तशेंच मांद्रे, शिरोडे आनी म्हापशे ह्या 3 मतदारसंघां खातीरची पोटवेंचणूक मंगळारा जातली. मतदार मतदान करपा खातीर भायर पडटले हे सुनिश्चित करपाक वेंचणूक आयोगान बरेच यत्न केल्यात. तशेंच मतदारांक सगळ्यो सुविधा मेळटल्यो हाचेरय लक्ष दिलां. All these voters and we have part wise list, so we know at which polling station how many such voters will come, and we will keep
an extra attention for these voters at each and every polling station. This is in addition to the minimum facilities which we have made available at each and every polling station, because people with this different kinds of disabilities, they are our special voters. We can say that they are our most valued voters. Some of us do not go to polling station for various reasons. When these voters who are facing difficulty on each and every day, when they can make so much effort to reach polling station, then that should be a message for normal voters that they must exercise their right, because in a way it's their duty also. That is why we have categorized all such voters as most valued voter. We, on our part, we are ensuring that when they come, they find that polling station is accessible for them, and we are taking care of all kinds of needs for such special voters. 95% such voters, they can read Braille. Only 2-3 voters are there who cannot read. A separate set of posters for such voters, wherein all the instructions have been given using the sign language. We have also covered this particular aspect during sweep activities which we have taken in last 1 month. दुसऱ्या फॅमिली मेंबर्साचे पिकनिकेक आनी अशें वयताले आनी वोटिंगा वचनासले तांकां मातशें दिसतालें कितें ते वयताले आमी कितें वयचें न्हू. So when we say that it is inclusive voting, means we want everyone to come on board. Election Commission of India says that no voters should be left behind. That is our motto, and we are trying our best to bring everyone on the polling station. मतदाना दिसा मतदारांनी व्हडा संख्येन घरांतल्यान भायर पडून मतदान करचे हे खातीर वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी मडगांवां आनी पणजे वॉकथॉनाचे आयोजन केल्ले. All of us know that democracy is our pride, and this democracy is built on the election. All of us are engaged in this process of election. 23rd April we know is the most important day for us, and through all of you I would like to appeal to all the Goans, everybody here in South Goa, to come and vote in large numbers on 23rd April. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.